26. सर्वेस्पराक सदगीता गायात. होय, सर्वेस्पराच्या मानाक गायना करात. ताच्या नावाची वाखाणी करात. ताणें दिल्ली सोडवण दिसान दीस परगट करात. म्हाकाच्या भाव भयणानो, पळया देवाचें उतर कितले सोबीत रितीन सांगता. दावीद राजा सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. आनी शेकांचे ह्या पृथ्वी वयर सर्वेस्पराक सत गितां गायात. सर्वेस्पराच्या मानाक गायना करात आनी ताच्याच नांवाची वाखाणी करात. कित्याक ताणें दिल्ली सोडवून दिसान दीस परगट करात. दिसान दीस परगट करात. दिसान दीस परगट करात. कित्याक तो भोव व्हरतो देव आसा आनी आमकां ह्या संवसारान मोगाच्या भाव भयणानो हेंच देवान दिलेलें काम आसा, ताची वाखाणी करुची. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता सर्गा राज्यार ताची वाखाणी करून लाखांनी करोडांनी देवदूत आसात आनी ताणें ह्या संवसारान तुका आनी म्हाका ताची वाखाणी करूंक दवरला. पळयात मोगाच्या भाव भयणानो, जेंचे भितर जीव आसा तीच देवाक वाखाणूंक शकतात, तीच देवाक स्तुती करूंक शकतात. पूण जेंचे भितर जीव ना, जी संवसार सोडून गेल्यान तांकां वाखाणी करूंक जायना, कित्याक तेंचे भितर आत्मना आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणानो, तो आत्मो तुजे आनी म्हजे भितर आसा. देखून त्या आत्म्यान बरोवन देवाक वाखाणुया, ताची स्तुती करुया, ताची स्तुती करुया. कित्याक ताणें आमकां ह्या संवसारान तेच्या पासतूच दवरल्यान, तेच्या पासतूच दवरल्यान. मोगाच्या भाव भयणानो, हे ओठ ताच्या वाखाणे पासत आसात. ही जीब तेचे वाखाणे पासत आसा. आमची कूड, आमचो आत्मो, आमचो जीव तेचे वाखाणे पासतूच आसा. सदांच मतीन दवरात मोगाच्या भाव भयणानो, ज्या वेळार आमी जिव्या देवाक वाखाणटा त्या वेळार आमचे भितर एक शांती, एक सवस्काय, एक समाधान येता आनी ते देवा कडसून येता. मोगाच्या भाव भयणानो, दुडू फारीक करून आमकां शांती, समाधान, सवस्काय मेळना. दुडू दिवन आमकां ते विकते घेवंक जायना. कित्याक शांती, समाधान, सवस्काय, खुशालकाय, संतोश आमच्या देवा लागीं आसा. देवा लागीं आसा. आनी जो कोण देवाची वाखाणी करता ताका ते देव फुकट दिता. देखून पयशांचे आमकां विकते घेवंक जायना. मोगाच्या भाव भयणानो, पयशान आमकां शांती, समाधान विकते घेवंक जायना. ते आमच्या देवा लागीं आसा. हालेलुया. पळयात, देवान आमकां संवसाराचो उजवाड केला, संवसाराचो उजवाड केला. हालेलुया. ही नमकारा मानदले. ओ जीसस, हालेलुया. देवाक वाखाणुया. ह्या गिता वरवीं देवाची स्तुती करुया. ओ हालेलुया. आत्म्यान आनी सतान. जगत की ज्योति हो तुम, जहाँ का नमक भी हो तुम, जगत की ज्योति हो तुम, जहाँ का नमक भी हो. तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला. उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा. तुम जगत की ज्योति हो तुम, जहाँ का नमक भी हो तुम, जगत की
संतान, परमेश्वर समान, तभी तुम संतान, परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जहाँ का नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जहाँ का नमक भी हो। आपके बदले आप बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गार, सह लो सब अन्याय। आपके बदले आप बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गार, सह लो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जहाँ का नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जहाँ का नमक भी हो। तू संसाराचो उजवाड जावन आसा, तू संसाराचे मीठ जावन आसा। तू संसाराचो उजवाड जावन आसा, तू संसाराचे मीठ जावन आसा। तू संसाराचो उजवाड जावन आसा, तू संसाराचे मीठ जावन आसा। हांव संसाराचो उजवाड जावन आसा, हांव संसाराचे मीठ जावन आसा। हांव संसाराचो उजवाड जावन आसा, हांव संसाराचे मीठ जावन आसा। ओहो राबाशे रे 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 रे, ओहो राबाशे रे रे रे, oh hallelujah mashe re re re, oh bashe, oh hallelujah, oh gloria mahima, oh hallelujah mashe re re, oh mahima, mahima mahima आराधना। हालेलुया. थँक्यू जिजस. या दिसा पासत ह्या वेळा पासत ह्या तुज्या उतरान पासत सर्वेस्परचो आत्मो आमचे भितर आसा आनी तो आमकां सुटका दिता हर एका वेळार. ज्या वेळार आमी उतरां आयकता त्या वेळार सर्वेस्पराचो आत्मो आमकां सुटका दिता. आमेन. आयचे देवाचें उतर घेत खेरीज भाशेन इफिसकारांचें पत्र 3 अवेसोर आनी 16 वर. इफिसकारांचें पत्र 3 अवेसोर आनी 16 वर. आनी हय पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा. तुमचे भितर खरें मन घट जावच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी बलान भरून वचूं. ही देणी आपल्या वैभवाच्या दौलती प्रमाणे तोच बाप तुमकां दिवं. आमेन. पळयात देवाच्या उतरान कितें म्हणटा. तुमचे भितर खरें मन घट जावच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी बलान भरून वचूं. ही देणी आपल्या वैभवाचे दौलती प्रमाणे तोच बाप तुमकां दिवं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. किरीज भाशेन बागेत पावलून इफिसकारांच्या पत्रार क्लियर म्हटलां कितें तर आमचे भितर आमची मनां घट जावच्या पासत पवित्र आत्म्याच्या बान आमी भरलेली जाय. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वेळार पळय बाबा आमकां केन्ना केन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरोंक रावचें न्हू. जायतीं जाणां म्हणटात केन्ना मागणें आसता, केन्ना रजार आसता, आनी खंय आसता, रिट्रीट आसता, तेन्नाच थोडीं जाणां पवित्र आत्म्यान भरोन रावतात. ना,
पवित्र पुस्तक सांगता हर एका वेळार तुमी पवित्र आत्म्यान भरोन रावलेली जाय. कित्याक ह्यो पवित्र आत्मो आसा आनी तेची खोशी जावन आसा तुमच्या जिवितान तेणी काम केलेलें. पवित्र आत्म्याचो आवडो जावन आसा तुमच्या जिवितान आपूण तेणी काम केलेलें. देखून जायतीं जाणां केन्ना म्हयन्यासून एक पावटी, वर्सांसून एक पावटी आमी पवित्र आत्म्यान भरता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्यान भरोवच्या पासत वर्सां नाकान, म्हयन्या नाकान पवित्र आत्म्यान भरोवच्या पासत एवरी अवर जावं, हर एक तास, हर एक मिनीट तुमी पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेली जाय. प्रेज द लॉर्ड. जायत्या जाणांक एक मनान एक डावट आसता. जायते जाणां थोड्यांका दिसता ओके ब्रदर आमी पवित्र आत्म्याचें गीत घेतले उपरांत पवित्र आत्मो येता कितें? क्वेश्चन आसा न्हू ह्यो. आमी पवित्र आत्म्याचें गीत घेतल्या उपरांत वा आमी म्हणटा येवकार पवित्र आत्मा, त्या वेळार पवित्र आत्मो आमचे भितर येता कितें? पळयात, जर तुमी बारीक नजरेन जर घेवन पळयल्यात जाल्यार देवान बायबल क्लियर सांगता. कित्याक तर देवान पवित्र आत्मो आमच्या भितर ऑलरेडी दवरला. प्रेज द लॉर्ड. सो एक पावट आमचे भितर पवित्र आत्मो दवरल्या उपरांत आमी ज्या वेळार ताका इनवायट करता येवकार पवित्र आत्म्या म्हटल्यार आमी डावट धरता आमचे भितर पवित्र आत्मा ना तो. सो जी वस्तू ना आसा त्या वस्तूक आमी आपयता तूं ये म्हणून. हेचो अर्थ जाता आमी डावट धरता पवित्र आत्मो आमचे भितर ना आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें उतर क्लियर म्हणटा तुमचे भितर खरें मन घट जावच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी बळान भरून वचोंक जाय. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या बळान भरणे हें खूब गरजेचें जावन आसा ह्या दिसांनी. कित्याक हर एक दिसा पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी भरोकूच जाय न्हू. केन्ना केन्ना न्हू वर्सांसून एक पावट. देवाचें उतर म्हणटा एवरी डे तुमकां पवित्र आत्म्यान भरोन रावोंक जाय. एवरी डे. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक दिसता कितें हांव 10 मिनटाचें प्रेयर करता आनी व्हडलें कितें तरी आमी केलां. ना बाबा, 10 मिनटाच्या प्रेयरान कांय जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं जाणां भुरगीं म्हणटात ब्रदर आमी इतली मागता. ओके, खूब जाणांचें थिंकींग अशें आसा ब्रदर आमी इतली मागता तरी पूण आमकां मेळना ना कित्याक? हेचो अर्थ आसा तूं कमी मागताय. प्रेज द लॉर्ड. हेचो अर्थ जावन आसा तुमी कमी मागतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडीं जाणां अशीच म्हणटा कितलें ब्रदर आमी मागता न्हू, कितलें मागता आमी आमच्या जिवितान, कितलें मागता तरी आमकां मेळना ना कित्याक? हेचो अर्थ तुमी कमी मागतात. आमेन. कित्याक जर तुमी मागतात तर तुमकां देव दिना अशें जायना आसना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल कितें सांगता तो बापूय आसा आमचो, आमी भुरगीं आहात तेशी. आमचें एक उतर तेच्या ताकायत वयता आनी तें उत्तर दिवन खाला येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. उत्तर दिवन खाला येता. मागीर हांव इतलें वगत मागता जाल्यार आमकां कित्याक मेळना? हेचो अर्थ आमी प्रेयराचेर विजय मेळोवंक ना. आमेन. जो मनीस प्रेयराचेर विजय मेळयता तो आपली मागणी स्विकार करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल कितें म्हणटा? मागात आनी तुमकां मेवतलेंच. आमेन. डावट धरिनाकात, मागात. दारार मागात, दारार मारात आनी तें दार उगडटलें. हें दारार मारपाची प्रोसिजर उगडना म्हणून 10 दिसांनी येवन परत दारार मारता असली ना. कंटिन्यू मारूंक जाय, कंटिन्यू मारूंक जाय. म्हटल्यार कंटिन्यू देवा मुखार आमी मागत रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पूण हें सगळ्यां परस व्हडलें जावन आसा म्हज्या नजरेन तें म्हटल्यार पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी भरलेली जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमची चर्च, जायती जी चर्च आसात आमच्यो न्हू, ते आमी सगळें करता, सगळ्यो आमची रिती करता, सगळ्यो आमचे जे कितें परंपरा आसा त्यो आमी फॉलो करता. पूण फॉलो करना ना पवित्र आत्म्यान भरोन रावचें. प्रेज द लॉर्ड. आयज जायतीं जाणां आसात आमची क्रिस्तांव भाव भयणां ती पवित्र आत्म्यान भरोनूच रावनात नात. तांकां पवित्र आत्म्यान भरणे म्हटल्यार खबारूच ना. प्रेज द लॉर्ड.
पळय बायबल सांगता जो हांव पवित्र आत्म्यान भरलेलो, आमेन, जो हांव पवित्र आत्म्यान भरलेलो, ज्या वेळार एलिझाबेथ मरियमाईक मेळोंक गेली त्या वेळार बायबल सांगता तो पवित्र आत्म्यान भरलो. तो मागीर पवित्र आत्म्यान भरोंक ना, पूण जल्माक येवच्या आदी पोटानूच तो पवित्र आत्म्यान भरलो. आनी तेचो प्रूफ सांगता तो पवित्र आत्म्यान भरलो. तो तेणी उडी मारली, ती उडी अशी ना आसा, ती आत्म्याची उडी जावन आसा. आमेन, ग्लोरी 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 ग्लोरी. ती आत्म्याची उडी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ती आत्म्याची, पवित्र आत्म्यान उडी मारणे म्हटल्यार कितें? संपूर्ण कायेन पवित्र आत्म्यान भरणे. ओ प्रेज द लॉर्ड. संपूर्ण कायेन पवित्र आत्म्यान भरणे. आयज आमच्या जिवितान तेंच आमी करना. आमच्या जिवितान व्हडलें नांव आमी कमयता, आमच्या व्हडल्या जिवितान व्हडली आमची कामां आमी करता, व्हडले व्हडले ग्रूप आमी जॉयन करता, व्हडली व्हडली आमी जमो हें करता, व्हडली व्हडली आमी आनीक कितें करता, समुदाय करता. पूण ह्या सगळ्यांसून आमी पवित्र आत्म्यान भरनावना. जें आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता पवित्र आत्म्यान भरचें तेंच आमचे भितर ना आसा. बाकी सगळीं आमी फॉर्मेलिटी करता. ह्यो ग्रूप जॉयन करता, तो ग्रूप जॉयन करता, खंय वयता थंय वयता, तो समुदाय ह्यो समुदाय. पूण पवित्र आत्म्यान भरोंक रावप कोणें शिकोवंक ना आमकां. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यान बेस्ट उदाहरण जर तुमकां पवित्र आत्म्यान भरोचें रावचें तुमकां दिवंक शकता ती मरियमाय. कित्याक मरियमाय पवित्र आत्म्यान भरोन आसली. प्रेज द लॉर्ड. लूक चॅप्टर 1:35 क्लियर म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सावळी घालतली. आनी ती संपूर्णतायेन पवित्र आत्म्यान भरोन आसली न्हू एका दिसा पूण सदा काळ. आमेन. जेजू क्रिस्त जल्माक येयल्या उपरांत पासून तशें जेजू क्रिस्त मेल्या उपरांत पासून ती पवित्र आत्म्याक तिणी सोडूंक ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां कितें जाय? आमकां एक फॉर्मेलिटी जायी, आमकां एक नांवां जायी. कोणी तरी म्हाका म्हटलेलें, कोणी तरी म्हाका स्टेजीर आपयलेलें, कोणी तरी म्हाका हें केलें. पूण ह्या सगळ्यांसून आमकां नाका पवित्र आत्म्याचें नांव आमच्या वांगडा जॉयन जालेलें. कित्याक जी पवित्र आत्म्यान भरलेली भुरगीं आसात ती केन्नाच पवित्र आत्म्यांक सोडून रावनात. ती पवित्र आत्म्यांक आनीक आनीक मेळोवच्या पासत आनीक आनीक प्रेयर करतात. प्रेज द लॉर्ड. बायबल खेरीज भाशेन सांगता कितें तर तेकाच अधिकार आसा उलोवचो जो आमेन. प्रेज द. पळय आमी मागण्या विशीं जर म्हणटाव जाल्यार तर पयलें मागणें हें बेश्टांतलें बेश्ट आमच्या जिवितान आमी करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय हांव जें कितें सांगता तें सजमोन घेयात बाबा. पळय आयज आमचे लागीं सगळ्यो फॉर्मेलिटी आसात, सगळ्यो विधी आसात, सगळे रुल्स आसात, सगळे नियम आसात, सगळे कायदे आसात. हेका खालते रावंक जाय, तेका खालते रावंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, सगळें आमचे लागीं आसा. पूण आमचे लागीं ना आसा पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. पळय जस्ट एग्जाम्पल घेयात. तुमचे लागीं सगळें आसा अख्खो संवसार आहा, पूण तुमचे लागीं जर देव ना तुमी एम्प्टी जावना. हालेलुया. पळयात बाबा, जेन्ना आयकात सारकें, जेन्ना पोप जॉन पॉल सेकंड ज्या वेळार पयलेच टायमाक पोप जालो न्हू, पोप जॉन पॉल सेकंड फर्स्ट टायम पोप जालो, फर्स्ट टायम. आनी तो चर्चीन गेलो आनी जी रोमाची चर्च आसली आनी तेणी चर्चीन गेल्या उपरांत तेणी विचारलें तूं पयलें कितें करतलें? तर तो कांय उलोवंक ना. तो गेलो आनी पयलें जनेलां उक्ती केली. आमेन. जनेलां उक्ती केली. जितली चर्चीची जनेलां आसली ती सगळी उक्ती केली. प्रेज द लॉर्ड. आनी उक्ती केल्या उपरांत ते सगळे जाण विचारूंक लागले तूं कितें करताय? जनेलां कित्याक उक्ती करताय? तर तेणी थंय क्लियर सांगलां पवित्र आत्म्याक चर्चीन येवनी. जे पवित्र आत्मो आसा तो चर्चीन ना आसा. आमेन. तेचे वाचत बूक वाचात. तेची स्टेटमेंट अशी आसा
पवित्र आत्म्यांक चर्चीन येवनी. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्यांक चर्चीन येवनी. पळयात बाबा, आयज पवित्र आत्मो ना देखून लोकां पातकां करूंक लागतात. आज पवित्र आत्मो ना देखून लोकांका नॉलेज ना. आज पवित्र आत्मो ना देखून लोकां एमकोणाच्या वाटेन वयतात. आज पवित्र आत्मो ना देखून पातकां ही रिपीट जातात. आमेन. पवित्र आत्मो ना. बायबल कितें क्लियर म्हणटा. होशे चॅप्टर 4 वर्स 6. होशेचें पुस्तक 4 विसर 26. म्हजी परजा गिन्यानांक लागोन म्हज्या लागसून पयस आसा. प्रेज द लॉर्ड. गिन्यानांक लागोन. पळयात, आयज तुमकां दर एक दिसा पवित्र आत्म्यान भरोन रावोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. दर एक दिसा. बायबल म्हणटा, भागेत पावलो म्हणटा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16. तुका खबर ना तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर तें. तुका खबर ना. आनी हें खरी गजाल. तुमकां खबर ना. आमेन. तुमकां खबर ना तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर तें. ना तर तूं त्या मंदिराक सांबाळतलें आसलें. आमेन. त्या मंदिराक सांबाळतलें आसलें. पळयात, आमी कोण परफेक्ट ना, पूण देवाची उतरां आमकां परफेक्ट करतात. आमेन. बायबल ह्यो मिरर जावन आसा तुजें गूण आनी तुजो रूपकार दाखोवचो. आमेन. बायबल ह्यो मिरर जावन आसा. ज्या वेळार तुमी बायबल वाचता तुमी तुमकांच पळयतात तुमच्या जिवितान. आमेन. सो पळयात, आयज जशें पवित्र आत्म्या वरवींचें हें उतर आमकां मेवला न्हू. इफिसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16. पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी बान भरून वचूंक जाय. पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी बान भरून वचोंक जाय. पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी बान भरून वचोंक जाय. पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी बान भरून वचोंक जाय. हर एक दिसा, हर एक वेळार तुवें पवित्र आत्म्या वरवीं बान भरून वचोंकूच जाय. आमेन. हर एक दिसा, हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. फुडची लायन पळयात कितें म्हणटा. ही देणी आपल्या वैभवाचे दौलती प्रमाणे तो बाप तुमकां दिता. आमेन. सो पवित्र आत्म्यान बरोचें देणें हें सर्गीच्या बापान आमकां दिलां. गिफ्ट आसा तें आमकां देव बापान दिलेलें. आमकां देव बापान दिलें. सो पळयात, विचार करात. आमी कितें करता? आमी फॉर्मेलिटी करता, आमी कायदे पाळयता, आमी आनी कितें करता. पूण तेच्या परस भोव इम्पॉर्टंट आसा, हांव डेली पवित्र आत्म्यान भरोन रावता वा ना. प्लीज लॉर्ड. पवित्र आत्म्यान तुमच्या जिवितांत जागो दियात. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासो, ते वेळा पासो, ते उतरान पासो. तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका ससमाता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. आमेन. गॉड ब्लेस.